तर आता तरी रिशफल जावपाक जाय अशें सगळ्यांचें मत आहा आनी म्हाका दिसता तें तुमचेंय मत आसा. कितें जालां खंय अडलां? आफ्टर ऑल सरकार जे म्हणजे चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ माय हायर ऑथॉरिटीज डिस्कस केल्या उपरांत केन्ना तरी तें जातलें. ऑफकोर्स माय मिनिस्टर्स आर वर्किंग. तुमकां दिसना तुमी तर आतां इव्हॅल्युएशन सुद्दां केलां आसतलें इंटरनली. एक गजाल असलेली कॅबिनेट खूप बरें काम करता. तेतूर आवय थंय खंयसरूच सामकें हांव इतलें तांकां खंयसरूच हें हांव दिता तुमी तांकां. म्हणजे मात सुद्दां म्हाजें दुमत ना. जर आमकां एखाद्या दुसऱ्याक अकोमोडेट करचो पडटा आसत जाल्यार डॅट इज अन पार्टी म्हणजे आय अलॉंग वीथ माय पार्टी हाय कमांड तांच्या बरोबर डिस्कशन करूनच डिसिजन घेता. डॅट इज अ स्ट्रॅटजी. इट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. कोण काम करिना म्हणून ताका काडिना. आवय तुमी हांव सामकें परत इतलें एकदां सारकें. सांगता. बट काही पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी फुडलें इलेक्शन जिखपाच्या दृश्टीन वेगवेगळी समीकरणां जी आसता तितूर काही चेंजीस जे आसा हे जर करचे पडले आसत जाल्यार त्या पॉलिटिकल डिसिजन म्हणून ती घेतलेले निर्णय आसता. विशय येता तो म्हळ्यार प्लॅनिंग सारकें जावप गरजेचें. एडहॉक प्लॅनिंग जावपाक शकना. आतां हायकोर्टाची ही ऑर्डर आयली, हायकोर्टाची 17/2 ऑर्डर आयली. एक गजाल जो प्लॅनिंग प्रोसेसाच्या बाबतींत येता की फुडल्या गोंयच्या एक 25-30 वर्सांचो तरी मिनिमम विचार जावन प्लॅनिंग प्रोसेस उरपाय. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत असलेल्यो पीडीए आसतल्यो किंवा ऑथॉरिटीज आसतल्यो हांचे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली आनी टायटन करून तेंच्यांनी काम करपाची गरज आसा. स्टेरींग कमिटी कडेन पावर्स ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो पूर्ण पावर्स दिवप दिल्या ऑलरेडी हांवें बजटांत. दिवप म्हणल्या पेक्षा दिल्या. ती स्टेरींग कमिटी चेअर बाय द चीफ मिनिस्टर. त्या खातीर एखादो मेगा प्रोजेक्ट जर एप्रुवल दिता आसत जाल्यार त्या मेगा प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप काय ना ह्या हातूंतल्यान ठरप. थंयसरलें तें इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपेबल आसा काय ना आनी थंयसर जर नासत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप ना म्हजें सरळ म्हणणें आसा. रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत सीएम दिसता की सद्याक एक प्लॅनिंग प्रोसेसाच्या दृश्टींतल्यान कितें जावप गरजेचें आहा. ऑफकोर्स म्हणजे प्लॅनिंग प्रोसेसाच्या नुसार गरज आसा. आय डिस्कस विथ माय होल कॅबिनेट एज सच आनी वील टेक द डिसिजन. बट यू आर पर्सनली इन फेवर 100%. ऑफ गोईंग फॉर अ प्रॉपर रिजनल प्लॅन. 100% we want to. But it is a collective decisions Yeah. of my cabinet. So definitely I'll take that decision.